तुमचे समोर आसा। आयज मुख्य उद्देश म्हणजे प्रेस घेवपा खातीर आतां नवरात्र स्टार्ट जाता आनी त्या हातूंत आमची तयारी चलिल्ली आसा। फालच्यान नवरात्रा उत्सव चालू जाता। फाल्यां घटस्थापना आमच्या देवीचे हाजे कडेन चरणा कडेन घटस्थापना केल्ली वतली आनी थंयच्यान जी नवरात्राचे उत्सव चालू जातलो। फाल्यां आमची देवस्थानाची रात आसा। अशें 9 फावट 10 राती आयिल्ली आसा, 10 माळे आयिल्ले आसा। तातूंतल्या पयली माळ देवस्थानाचो उत्सव आसतलो। दुसरो सतीश शंकर मुंगरवाडी हांची रात आसतली। तिसरी साखरे बंधू आसतली। चवथी शेखर विनायक पवार हेजी रात आसतली। ताजे नंतर जयवंत हरी प्रभू, मागीर 6वी रात आसता विनायक राघोबा शेट नार्वेकर, मागीर बाबाजी सरदेसाय, ताजे नंतर दामोदर गणेश नायक, ताजे नंतर म्हजी स्वताची म्हणजे 10वी रात जाता। 10वी रात सत्यजय नागेश नायक। मागीर 11वे दीस 2 तारखेक दसरो येता आनी दसऱ्याच्या हांगा उत्सव जाता, बरें मोठे दबाज्यान जाता। आनी त्या दीस पालखी आसता। पालखे नंतर मागीर महाप्रसाद आसता। अशें करून की उत्सव जर 9 दिसाचो उत्सव आसता तो 10 दिसाचो उत्सव आसता तो 11वे रातीक आमचे समारोप जाता। ह्या हातूंतल्यान हांगा लोक भावीक भरपूर हांगा प्रतिसाद दिता। भाविकाची उपस्थिती ही आसता, हजारांनी भावीक हांगा उपस्थिती दिल्ली आसता आनी भाविकांक सगळ्या हांगच्या लोकांची जी मनांतल्यान हें आसा, शांतादुर्गा देवीच्या लोकांचो विश्वास आसा आनी तातूंतल्यान जी आमची शांतादुर्गा देवी कशी कशी लोकांक पावता, कोणा नवसाक पावता, हें सगळें एक उदाहरण आसा। त्या खातीर हांगा भावीक वर्सान वर्स वाडत आसता। आनी हे फावट आमी अशें ठरयलां शांतादुर्गेचें देवूळ एक नवी वास्तूक बांदची आनी तातूंतल्यान आमची परत पुनर्स्थापना शांतादुर्गेची जावची। ह्या हेतून आमी हांगा आमी देवळाचें काम चालू आसा आनी एक भव्य आनी दिव्य आनी सुंदर अशें देवूळ आमी हांगा सालसेटी बांदपाक सोदता। आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार हें आतां भव्य दिव्य जाता आनी एक सुंदर देवूळ जी हांगा सालसेटी खंयच ना तशी एक उबी जाता वास्तू। आनी रोखडीच ती जाली म्हणटकीर आमची देवी थंय विराजमान जातली। अशें हें एक सुंदर वाठार शांतीनगर आनी शांतीनगराचे जे भक्तगण आसा, महाजनगण आसा, हे सगळ्या प्रत्येकाचे जोड पावलान आनी जोड प्रयत्नान हें देवूळ आमचें साकार जाता। आमकां सांगपाक खुशी दिसता की जेन्ना आमी देवी खातीर देवूळ बांदपाचो प्रश्न घातलो तेन्ना सगळ्या महाजनांनी तशेंच भाविकांनी आनी शांतीनगराच्या लोकांनी तर गोंयभर प्रत्येकान खूब लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिलो, तुमी चला मुखार आनी देवूळ तुमी बांदा, आमी आसा, तुमकां पयशांची कमतरता पडपाना। आनी सांगपा म्हणल्यार आमची देवीची कृपा म्हण, देवीची जागृतकाय म्हण, ह्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार आमकां केन्ना पयशांची कमतरता म्हण ती पडली ना आनी अशें सहज काम जावन वयता। आमकां कळत सुद्दां ना कशें काम इतलें फास्ट वता तें। आतां 1 वर्सा हातूंतल्यान आमी इतले पर्यंत काम केल्लें आसा आनी एक 5-6 म्हयने म्हणल्यार हें कंप्लीट देवूळ जातलें आनी मागीर आमची देवीची हांगा पुनर्स्थापना जातली। आयज हाजे निमित्तान ह्या नवरोत्सवाच्या निमित्तान जी आमची जी आसा सकाळी धार्मीक विधी आसतली, ताजे नंतर मागीर भजन आरती आनी रातचो अल्पोफार हो सेगीत डेली आसतले। जे येजमान आसा येजमानाच्या हातूंतल्यान ती सगळ्याक दिल्ली वतली आनी पयलो दीस आसा तो देवस्थानाचो आसता आनी दसरो हो देवस्थानाचो आसता। बाकीचे जे भितरले गॅप आसा पळय ते प्रत्येक एक येजमान आपले हाडी करता आनी ह्यो माळ्यो 9-10 दिसाच्यो माळ्यो हांगा घातली गेल्ली वता आनी हो उत्सव एका मोठ्या धबाज्यान आनी एका उत्साहान आनी सगळ्या आमी एकठांय जावन हो मनयता। हें एक लौकीक आसा। आतां हांगा देवळाचें काम चालू आसा, पयलीं तुमच्या हांगा दांडे मोठ्या प्रमाणात जाता, तर लोकांक प्रश्न आसा की ह्या वर्सा दांडे आसतली काय कितें म्हणून? ना, आमी पळय जेन्ना आमी काम लास्ट इयर हातीन घेतिल्लें पळय तेन्ना होच प्रश्न आयिल्लो, म्हणजे दांडिया करप काय ना आनी वास्तू ते सायडीक देंवयल्ली आसा आनी हातूंत जातलें काय ना। तरी आसतना कितें म्हळें जाण कोण आमच्या मनाक अशें आयलें की दांडिया
स्टॉप करची न्ही कंटिन्यू दवरची म्हणून आनी जे पद्दतीन पुरो लोकांचो रिस्पॉन्स आयलो आनी लोकांनी जे उत्साहान भाग घेतलो ताजे वयल्यान ओन आमकां तो प्रश्न मिटलो आमी त्या हेणे आमी हे कंटिन्यू दवरताले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.